गोयच्या काणकोण तालुक्यातल्या माड्डीतळप या लहानशा गावातल्या बाळकृष्ण अय्या हांच्या कार्याची दखल देशाच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घेतली। आपल्या जिद्दीन बाळकृष्णान अशक्य गजाल शक्य करून दाखयल्ल्यान मन की बात या खासा कार्यावळीत ताच्या वावराचो उल्लेख झाला। पळोवया हो खासा रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यातल्या माड्डीतळपा सावन थेट देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मन की बात या कार्यावळीत घेतिल्ली दखल। प्रवास तसो सोपो नाशिल्लो, पूण बाळकृष्णाची जिद्द आनी ताचे कश्टाक लागून ताणें अशा सुवातेर बाय खणून दाखयली जंय कोणे केन्ना विचार करूंक नाशिल्लो की उदकाचो एक थेंब सुद्दां मेळटलो म्हणून। बाळकृष्ण अय्या हे मुळात एक निवृत्त शिक्षक, पूण तांणी केन्ना विसव म्हणटा तो घेतलोच ना। सर्जनशीलताये कडेन तांचें एक आगळेंच नातें आसा। आयज पिरायेच्या 77व्या वर्साकूय ते व्हडा उमेदीन आनी कश्टान मूर्ती सान्नी तयार करतात। त्या वेळार उदकाचो उणाव आशिल्ल्या कारणान तांणी सामक्या घट्ट अशा फातरा पोंदसून खणून बांय तयार केली। आयज ह्या बांयक लागून 25 परस मायज घरां आपली उदकाची तान भागयतात। आयकुया नेमके तांणी कशा तरेन कश्ट करून ह्या बांयचो सोद लायलो तो। तर आमगे घर मूळ सकल हांगा भावान आमकां पयलें आनी भावागेर कांय इतली भुरग्यां बाळां बायले घेवन रावणें शक्य ना आनी शेजारा हो आपले द्रवीड ब्राह्मण संस्थेच्या मंडळा कडेन मागून म्हाका रावच्या जागो दिलो एक 400 मिटर आनी भावाच्या बांयचें उदक आमी वापरताले, पूण तें उदक खूबच कमी आशिल्लें आनी सद्दां कसो हाडटलो। मागीर लास्ट हांव एक बांय मारचीच म्हूण थारायली आनी त्यागे बांयचें एकंदर स्ट्रक्चर लेयर कशें कशें आसा तेजी हांवें स्टडी केली आनी हांवें हांगा सामकी म्हाका एक पयलो सावन बारीक अश्यो गजाली लक्षांत घेवपाची उमेद आशिल्लो। हांव वयलें तळप आसा थंय बांय सुरू केली। म्हाका खूब जाणांनी सांगलें मातये सकयल सुरू कर आनी हांवें तळपाकूच म्हागेले इच्छे प्रमाणान सुरू केली आनी सर्वसाधारण कितल्या हातान उदक पडटलें तें म्हाका कळ्ळें आनी तितल्या अंदाजाक म्हाका उदक मेळ्ळें आनी पयलो घट्ट लेयर सरले नंतर शाडूची माती सुरू जाता आनी ती कोसळटा ही बी म्हाका कल्पना आशिल्ली। पूण साधारण जानेवारी फेब्रुवारी पर्यंत बांयचें उदक मेळ्ळें आनी मागीर फास्ट बांयचें उदक सकयल वचूंक लागलें। मागीर भुरग्यांनी आतां शिकिल्ल्या भुरग्यांक 10वी जाले नंतर ग्रॅज्युएशन केले नंतर सुद्दां नोकरी बेगीनच मेळटली अशी ना, ती सगळी परिस्थिती हांवें अंदाज घेतिल्लो आसा आनी त्या दृश्टीन हांवें एक 1998तल्यान एक प्रयत्न धरलो झाडू करया म्हण। कारण ह्या कल्पवृक्षाचो हो जो उत्तम घटक वेस्ट न्हय, उत्तम घटक मनीस तो वेस्ट करता, तर ह्याचो उपयोग करून बऱ्या पैकी झाडू जर केलो जायत तर सगळे लोकांक उपयोग पडटलो, पूण तो व्यवस्थीत आनी टिकाऊ अशा स्वरुपाचो जावपो म्हणून हांवें 1998 प्रयत्न केल्लो। तो मागेलो 2022 मनाजाराचो झाडू तयार जालो आनी तो भुरग्यां पर्यंत शिकोवचो म्हूण म्हागे उमेद आसा। बाळकृष्ण अय्या हांणी केल्ल्या कार्याची जाण माड्डीतळपाच्या थळाव्यांक आदी पासूनच आसा। आता राष्ट्रीय मळाचेर ताची दखल घेतिल्ल्यान तांच्या घरच्यांकूय अभिमान जाला। प्रधानमंत्र्यान केल्ली तोखणाय ही फक्त बाळकृष्ण हांच्या एकल्याचीच न्हय तर पुराय गोंयकारां खातीर एक अभिमानाची गजाल जावन आसा। खरें म्हळ्यार निस्वार्थीपणान कार्य करपी बाळकृष्ण अय्या सारके लोक आयच्या पिळगे खातीर एक प्रेरणास्थान जाल्ले आसात। बाळकृष्ण अय्या पंतप्रधान देशाचे श्री नरेंद्र मोदीजी हांणी 31 मे ह्या दिसाक मन की बात ह्या कार्यक्रमान आमच्या वडिलांचो म्हणजे श्री बाळकृष्ण गणेश अय्या यांच्या सामाजीक कार्याची दखल घेवन जें त्यांची कौतुक केलें, ह्या कौतुकान आमच्या घरांतल्या सगळे लोकांक खूब खूब आनंद जाला। आमच्या घरांतल्या सगळे लोकांचे वतीन हांव श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदीजी हांकां खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच मन की बात ह्या कार्यावळीन हें आमच्या वडिलांचें कौतुक जाले नंतर आमचे राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत सर हांणी बी बाबांचें कौतुक आपल्या ट्विटर हँडला वयल्यान केलें, त्या खातीर हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच श्री दामू नायक, श्री रमेश तवडकर सर ह्या सगळ्या आदरणीय महनीय व्यक्तींनी त्यांचें कौतुक केल्ले खातीर हांव अय्या कुटुंबियाचे वतीन तांकां सगळ्यांक खूब खूब मना काळजा सावन देव बरें करूं म्हणटा।
तुमच्या कौतुकान आमच्या कुटुंबियांक खूब उत्स्फूर्ता मेळ्ळा आनी आमच्या वडिलांकय तेजो खूब आनंद जाला आनी हेजो उल्लेख त्यांनी वारंवार केल्लो आसा. मन की बात ह्या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदीजीन आमच्या बाबाची तोखणाय केली. सो आमकां खूब आनंद जाता आणि आमी तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद करतात. अय्या परिवारा कडल्यान हांव सगळ्यांक तुमकां धन्यवाद करता. आमदार आज मंत्री आणि मदतीर हांव सभापती आशिल्लो, पण बाळकृष्ण अय्या हाजो संबंद जो आसा न्ही तो म्हाजो संबंद आसा न्ही तो 95 पासून आसा. हांव आनी तो एकाच शाळेक शिकयताले. ताजे स्वभावा सकट कामा सकट जे आसा तें म्हाका खबर आसा आनी त्यामुळे तो ड्रॉइंग टिचर आणि हांव फिजिकल टिचर अशे दोगी जाण जे आशिल्ले. मध्यंतरी ताणें BRS घेतलो आणि तो एक क्रिएटीव मनीस आशिल्लो, म्हणजे एक वेगळ्या प्रकारचे म्हणजे आर्ट टीचर आणि क्रिएटीव अशा तरेचे ताजे कन्सेप्ट आमी पळयताले. आणि तातूंत मध्ये ताणें एक गजाल म्हाका अशें अनेक प्रकारचे मॉडेल्स जे आसा न्ही तो करता म्हणजे आर्ट टिचर आसता पळय. आणि दुसरी तातूंत मध्ये एड जी ताणी केले जे एका तळपार म्हणटा कसो म्हणजे थंय उदक पाणी कांय ना अशा जाग्याचेर तो थंय वचून ताणें आपलें घर बांदून तो रावपाक लागलो. अशा सगळ्यात पयली ताका अडचण आयिल्ली की ताका उदकाची. आनी ताणें त्या वाजे अशें एक फन म्हणून जें आसा तें काम सुरवात केली त्या वाजे. पण तें करता की ताणें ती म्हणजे अशा फातरट जाग्याचेर जे आसा न्ही ताणें विहीर बांदली आणि त्या विहिरीक ताका उदक मेळ्ळें आनी तातूंतल्यान म्हणजे नंतर ज्या वेळाचेर ताणें VRS घेतलो आनी त्यामुळे एग्रिकल्चर क्षेत्र तो आणि ताचो भाव अशें सुरवात करतकच ताणें करपाक सुरवात केली. आनी तातूंतल्यान लक्षांत आयलें मागीर आजूबाजूच्याय लोकांक थंय उदक पाणी ना आनी त्यामुळे म्हणजे ताजो स्वभाव जो आसा न्ही तो लोकांक मदत करपाक जाता. आनी म्हणून ताजोच एक भाग म्हणून जे आसा तो ताजो भाव बाकीच्या सगळ्यांनीच उदक जे आसा न्ही त्या बायचें उदक आजूबाजूच्या परिसरांत थंय उदकच नाशिल्लें. आज जशें आमी पायपलायनी पावयली बाकी सगळ्यो गजाल आशिल्ल्यो की तो एक काळ वेगळो आशिल्लो. अशा कालखंडा भितर ताणें एक आपल्या VRS घेतकच आपल्याक तातूंतल्यान पयशे मेळिल्ले आनी त्या पयशांतल्यान ती विहीर आनी त्या विहिरींतल्यान मागीर तें उदक लोकांक दिवप हो एक ताणें छंद सुरवात केलो. जेन्ना आमकां माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन आमचे सराचे मन की बात ह्या कार्यावळीन जांचो उल्लेख केलो, जांच्यांनी हांगा माड्डी तळप काणकोण जी बांय बांदून लोकांक 25 घरांनी उदक दिलें, तशेंच बाकीच्या वाठारांतले लोक हांगा येवन ते बांयचें उदक व्हरताले. आनी हे एक मोठें समाजकार्य तेंच्यांनी जे फाटले कित्येक वर्सां ते करीत आसा. जेन्ना घर घर जल मिशन हे बीन आतां येयलां, पूण तेंची आयडिया जे ते शिक्षक पेशा सोडून तेंच्यांनी हें स्विकारलें आनी लोकां खातीर समाजकार्य हो विशय जो खूब म्हत्वाचो. जेन्ना आतां भारतान आमी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल म्हणटा, जी 6वी गोल क्लीन वॉटर आनी सॅनिटेशन, जाचेर तेंच्यांनी घरान पायप्ड वॉटर पावयले, जी विचार भारतीय आमचे संस्कृतीन आतां फुडें डेव्हलपमेंट गोल म्हणून वेगवेगळे प्रांत नेशन्स एकठांय येवन ह्यो गोल्स करतात, त्यो तेंच्यांनी विजनरी खूब फाटीं चिंतिल्ल्यो. आनी तातूंतल्यान आमकां युवाकूय एक प्रेरणा की खंयचेंय काम बारीक न्ही, लोकांनी तांकां पयलीं हांगा थोडे हेवूय करताले की हें कितें बारीक काम, सान्नी करप, विहीर हाडप, ते स्वता तेंच्या मोटरसायकलीचेर चुट्टां बांदून भर पावसान सान्नी करपाक चुट्टां लोकां कडल्यान घेवन येताले. तांचे व्हडले हांगा भाटबेस ना. पूण हे आमी भुरगे आतां चिंतता, हांसता की अशें, पूण जेन्ना एक रिकग्निशन मेळटा तेन्ना सगळे युवाकूय आमकां एक प्रेरणा मेळटा की खंयचेंच काम बारीक ना आनी कोणाकूय जर मदत करता ती खंयच्यान तरी तांकां ताजो फळ मेळटा. आनी अशें हांव गृहीत धरता की ह्या वाठारांतले न्ही तर आख्खे गोंयभरचे युवा जागृत जातले आनी तेवूय स्कील लर्निंग आणि सोशल वर्क ह्या विशयांचेर समाजकार्य किंवा आपूण खंयचेंय काम जर एक ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंडार कोणाक मदत केली जाल्यार ती आपल्या रिटर्न येतली. हाजी कीर्त म्हणल्यार आमचे बाबा जेका आमी सर म्हणटात, तांचे आमकां एक प्रेरणा आसा युवाक. आनी गोंयच्या युवांनी हे मुद्दम हांगा माड्डी तळप काणकोण येवचे, बाबा किंवा सरांक मेळचे आनी तांचे कार्याची ही कीर्त पळोवची. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर सोयरू कुमारपंत.